म्हापशा एका टुरिस्टाचो मोबायल फारावपी चोराक लोकांनी यथेष्ट बडयलो आणि उपरांत पुलिसांच्या सुवाधीन केलो। सागर राठोड हो चोर एका टुरिस्टा कडेन आपल्याक गरज आसा म्हूण सांगून पयशे मागतालो। तेन्ना टुरिस्टाच्या हातांतलो मोबायल घेवन तो पळलो। मात टुरिस्टान बोवाळ करताच लोक ताचे फाटल्यान धांवले आणि धरून बरोच बडयलो। एक फॉरेनर तो मोबायल घेवन तो धांवत हांगा आयलो आनी पियनकर रेस्टॉरंट आसा तितून बसलो। तेच्या फाटल्यान सगळे भुरगे आमचे धांवत येयले आनी ताका धरलो आनी दिलो 2 मोबायल घालो ते। म्हापशी देवळा फाटल्यान एक चोराक धरलेलो आसा। तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी म्हणजे त्या थंयसर लोकांनी जमाव करून तांकां धरला। पण खरें तर पळोवंक गेल्यार म्हापशांत आज चोरांची सुळसुळाट वाडलेली आसा। अननोन पर्सन खंय तरी भोंवतात, सावरतात, लोकां मदीं वावरतात आनी रातच्यो मागीर अश्यो चोरी करतात। तेन्ना म्हाजी मागणी आहा की पुलीस आनी हेजेर लक्ष घालचें आनी हेची कारवाई करची आनी ताका लोकांकूय इनवॉल्व करून तेंच्यांनी सारकी कारवाई करून घेवची। चोराक पुलिसांनी अटक केल्या। प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते।